आमी आमचे पॅम्पलेट दिवपा पावताले आमचे रुबटाचे तेन्ना माय आमच्या वांगडा मेळ्ळी रोजार ग्रासियास यांच्या घरा कडेन आनी तिणे सांगलें आमी जे जे जाग्यार भोंवता तेन्ना तेन्ना आमी पळयता ही मस्ती हो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती हेजी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची मिनिस्टराची आनी खूब कडेन आमकां इश्यू अशें आयकपा येयले जे जाग्यार लोकांक आयकनासतना तेंचे सायडीक हे मारलेले आसा पिट्स मारलेले आसा जावं ते एसटीपीचे जावं ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे व्हडले व्हडले पिट्स मारल्या जेणे करून थंय ट्रान्सफॉर्मर येतले अशें जावं आनी हांव पयलीं तिणें म्हाजी फकाणां केली पयलीं तेन्ना फकाणां म्हणल्यार मातशी सिरियसशीच उरलेली ती आमचें कितें जालें तें तुमी जाणा मागीर तिका हांव भितर येलें तेन्ना पळयत जाल्यार तिणें सत्य परिस्थिती दाखयली फुडल्यान आनी जे तेंचें घर आसा तें ओल्ड घर मातयेची घरां ही तुमी जाणा कशी आसता ती मातयेची घरां ती सांबाळून दवरची पडटा खंयचेच गव्हर्मेंटा कडल्यान कोणा कडल्यान कांयच मेळना तेंकां सांबाळपा लागून हेची हेरिटेज आमची आयज माती जर पळयता जाल्यार जी चिऱ्याची घरां पेक्षा ती खूब वर्सां पयलींची घरां आनी खूब वर्सां उरता पूण तेका लागून सपोर्ट कांय मेळना आमी जेन्ना हांगा रावले तेन्ना तिणें मागीर सारकें दाखयलें भितर आनी भितर तीच सांगतली आपल्या तोंडान जे मातयेची घरां आसता ते पीठ मारचो मुद्दम दाखयचो असोड करून ते ट्रान्सफॉर्मर घालपा लागून पीठ मारला तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले जे जेई आशिल्लो जावं कोण आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्या रिक्वेस्ट केले तेंकां जाणटी आसा घरान दोगांयची आनी तरी सुद्दां तेंच्या आयकना सारकी घराचे सायडीकूच तेंच्यांनी घातलेलो आसा आनी मागीर मुद्दम सांग दाखयता कितें जालें तें बाबा आमच्या घरात तेंको तेणे हे मारला खोल मारला तेन्ना पावसाळ्याचो आमकां खूब त्रास जाता आनी ते उदक वयता तेच जाग्यार खोल मारले तेणी जाल्यार उदक खंयच्यान वयतलें हे म्हाका सांग बाबा हांव कशें आमी त्रास काडटे आमची मातयेची घर आमी कशें त्रास काडटे तूं मातशें पळय समजाय म्हणटा तुका ह्या मातये घरान दीस काडटे घरान रोयणी येता रोयणी सरपाची रोयणी न्हय ते मातशें घरान रोयणी येताय घरान पावस येयल काय ना रातचे आमी न्हिदोन येना मेळना सगळी उदक येता घरान भितर हे हप्ते म्हाका पावाय अशें करनाका म्हाका पण सामको घात केलो म्हाका म्हणजे प्रेशर वाडटा चिंतून मातशें तेंकां ह्या जाग्यार मातशें दुसरे कडेन काडाय तो पळय हांव सुद्दां पयलीं बेश्टें भायर घालतलें आनी तें पुरयतो म्हणून हांव मातशें भायर सामको कोणना तो घरा तेन्ना हे जालें तें फोल गायला कितें करचें कितें करपाक तुमी पळयाय हेजें म्हाजें लक्षान घ्याय इतलें म्हाका तुमचे कडेन उपकार कराय तुमकां असो माय आपली परिस्थिती सांगली कशें हेल्पलेस आसा तेंकां त्रास करपाचें हें बरें न्ही गजाल आमी आमचे हितूनच्यान प्रयत्न करता एक फोन वयतलो जेईक फोन वयतलो तेंच्यांनी हे जो पीठ आसा तो फुडें मारचो कित्याक तेंचे जेन्युअन हे आसा इश्यू आसा आनी तुमकां दिसता जेन्ना तेंचें घर इतकें ओल्ड आसा तेन्ना तें करपा येना तशें आनी आमचे कडल्यान रिक्वेस्ट वयतलो तुमकां तें आयकचें जेणे करून असले लोक जे आयज तुमी तेंका लागून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता म्हणटा तेंका लागून डेव्हलपमेंट करता म्हणटा जाल्यार तेंकां त्रास करून तेंच्याच पोटार पांय दिवन न्ही आनी ती जाणटी आसा प्रेशर वाडटा तिजो जो हे आसा तोवूय जाणटो आसा हे असले त्रास करचे न्ही सो लोकांक सगळ्या गोंयकारांक आज कितें आहा पळय ही कोणशाही चल्लेली आसा जे लोकांक जाय त्योच गजाली करच्यो जे नाका लोकांक तेजेर चड लोकांक इन्सिस्ट करची न्हू फोर्स करचो न्हू आनी लोकांचे जे बारीक लोकांची जी घरां आसात ते पयलीं सावन मातयेची आसा आनी ती कालांतरान खंय तरी अशी उरपाक जाय आनी तेंचे कडेन बाबड्या कडेन तो तसो सोर्स ना म्हणून तशी उरल्या ती आनी जे तुमी तेंगेले दारान जे पॉल बीन घालता पळय ते मातशें अवॉयड करा आनी एक पावट घातले ते परमनंट उरले ते कोण मागीर परत काडपाना सो घालता आसतनाच खंयची ऑथॉरिटी आसा पळय तेंच्यांनी पयलीं विचार करपाक जाय आनी लोकांक जसो मागता तसो न्याय दिवपाक जाय लोकांचेर हाडून फोर्स करपाची ना काही गजाली आनी फोर्स केले उपरांत लोकांचें मन दुखता आनी मागीर हें बरोबर जायना आतां ती माय एक ओल्ड एज आसा आतां तो भुरगोच कोणी मातसो एग्रेसीव आशिल्लो तो आंगार वयता आशिल्लो आनी नागत्यो घडामोडी करता आशिल्लो हें पूण हें जावपाक जायना ऑथॉरिटी कडेन मागता आमी ही कंप्लेन तुमचे कडेन पुट अप करतले पूण ऑथॉरिटी कडेन मागता तुमी तांकां सोफिस्टिकेटेड प्लेसीर जाय ते प्लेसीरूच घालून दिया लोकांक त्रास करून करूं नाका डेव्हलपमेंट प्लीज थँक्यू जी ना तो तूं हेजे नंबर आहे जोडीकर पे गेल्लो मागीर एकदां घातल्यार काडपा तेका फोन मारलेलो आनी एकदां घातलो उरलो ते मागीर पयशे दिवचे पडटले